आयज असेंब्ली इलेक्शन आता आसा फेब्रुवारी 14 तारखेक. सो असेंब्ली इलेक्शनाक रावपाक लागून हांवें जिल्हा पंचायतीचे रेजिग्नेशन दिल्लेले आसा. मेंबरशिपाचे रेजिग्नेशन दिल्लेले आसा. भारतीय जनता पार्टीचे आता इलेक्शनाक रावंक सोदता इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून काल हांवें म्हाजें नॉमिनेशन फायल केल्लेलें आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सुद्दां हांवें रेजिग्नेशन दिल्लेलें आसा. प्रायमरी मेंबरशीप तशेंच सगळी जी कितें जबाबदारी असली पार्टीन तेतूंतल्यान सगळ्यांच्यान रेजिग्नेशन दिलें हांवें कालूच. टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणटा पळय त्या मंचाचेर अचानक कोण तरी म्हटलें की आमी सर्वे करतले. हे पयलीं काय आमच्या मदीं डिस्कशन जावंक नासलें की सर्वे करपाचें आनी कितें. कित्याक सर्वे जर म्हणटा जाल्यार आमी पयलींच लोकांनी सगळ्यांनी 2000 चड तेंप जावंक ना इलेक्शनाक, झेडपी इलेक्शनाक 1 वर्स सुद्दां जावंक नासलें म्हाका दिसता. आनी झेडपी इलेक्शनाक लोकांनी दाखोवन दिल्लेलें आसा, वोटरांनी दाखोवन दिल्लेलें आसा की इतल्या मोठ्या प्रमाणान तेंचो म्हाका सपोर्ट आसलो. तो 3060 मतांची वोटींग पर्सेंटेज जी असली झेडपी इलेक्शनाक ती खूब कमी जाल्ली कोविडच्या कारणान. कोविडचो पॅन्डेमीक आसलो आनी त्या टायमार वोटींग पर्सेंटेज फक्त 48% जाल्ली. अशें आसतना सुद्दां म्हाका लीड बरी मेळ्ळी. 3060 मतांची म्हाका रेईस मागूस जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड मेळ्ळी. आनी ती लीड पळयत जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसना खंयच आनी खंय सर्वेची गरज आसता.